आमची मालगाडी जावन आसात गोंयांत हांव आयिल्ली आनी म्हजी आवय आनी आमी आतां सांगल्या भाशेन कितें जाल्यार आमी माम्मी म्हणटा म्हजी आवय सोजां गेल्या कुटुंबांतली ती हांगासरच्या ह्या अग्रारांतल्या ह्या आमी म्हणच्या पुणेगोलांतल्या हांगासरच्या एका मुळाव्या कुटुंबांतली जावन आसली आनी तिचें कुळार म्हणजे तिच्या आवयचें कुटुंब हांगासर आसच्या भोव मुळाव्या कुटुंबां पैकी एक. अग्रारची चरित्र सोडून 20 वर्सां आदीं आमच्या अग्रारचो 300 वर्सांचो जुबलेव आमी आचरण केल्लो. त्या वेळार हांवें बरयल्ली जावन आसा. अग्रारचो लोक भोवूच जाणारी. आमी हांगासरच्या लोकां सडावत बामण म्हणचे म्हळ्यार तांकां रूंद कापाल आसा, चडीत जाणवाय आसा आनी मस्त शिकपी. हांगासरतान साबार देवापणी मात्र न्ही, साबार येजाकी जाल्यात आनी एक भोव ती संतोशाची आमकां गजाल. आनीक हांगासरच्या लोकां मदें एक तराचें कामांत उरबा आदींतावन मात्र न्ही, आतां जाल्यार आसा. पयलीं हांगासर मुख्य आमचें व्याप्त जावन आसली कृशी. कृशेंतान जाल्लो तांदूळ आमी दुसऱ्यांक दिताले आनी तातूंतल्यान उपरांत कितें मेळटा आमकां जावं दोडव्या रुपार या वस्तू रुपार तें हांगासर आदली बदली करून हांगासर हाडून आमी हांगासर उपयोग करताले. आमच्या मालगाड्यांनी तशें केलां. उपरांतल्या दिसांनी हांगासर नमणेचीं उद्यमां कೈಗಾರಿಕो हर एक कडेन जाताना आमच्या अग्रारचे आजुनूय आतां हर एका कामांत मुखार आसात. जावं ते मेस्त जावन, व्हडले बांदपी जावन, या सिवील इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर जावन, ह्या विंगड कारखान्यांचे ह्या उद्यमांत आसात. आनीक विंगड खंयचे म्हणटात इन्शुरन्स ह्या इतर बँकांनी कामांनी साबार जाण आशिल्ले आसात. आनी हांगासर लोक कशें तें आमकां गोंयच्या पाद्रवदा ह्या जागांनी हांगासर कशें आमकां तें रुता करून भावार्थी जिवन हाडलें गे. तेंच जिवन आमच्या पुर्वजान देंवून आयिल्लें. मालगाड्यांतान तकलेक फाटल्या साबार वर्सां म्हणसरी एकल्याच्या रक्तान म्हणल्यार बरी तें वाडोवन आयलां. आनी ह्या वेळार साबार संगती पुर्वजांच्यो आनीक प्रत्येकन गोंयांत हांव कशें आमचे मालगडे पुर्वज क्रिस्तांव हांगासर आयिल्ले म्हणल्या विशयांत हांवें साबार सदनां करचीं प्रयत्न केल्लीं जावन आसात. आतां आमी अति पवित्र जाग्याचेर आसा. समित्र आतां समित्र वय पूण आदीं देव टेंपल जावन आसलें. एक सगळो जागो आमकां खंय थावन आयलो म्हण सांगेत. कोणे मोलाखान गेल्लो, कोणे हाका पयशे घाल्लेले म्हणून हाका कोणेय पयशे घालूंक नात. हांगासर आमकां गोंयांत थावन एक क्रिस्तांवांचो पंगड हांगासर पुराय येवन रावले. गोंयांत थावन आमचे आयिल्ले मलगडे हातांत खालें घालून घेवन आयले. साहेब सलोदराची एक इमाज खाण घेवन आयले. साहेबाक ते खाण घेवन आयले आनी एकडे दवरून मागणें करनासतना हांगा एक तंबू मरया म्हणलेले एक तांकां जालें. हांगासर रावचे आमी. हांगा एक तंबू मरीचे, साहेब सलोदराक एकडे दवरीचे, वय खंय दवरचे. हो जागो पळयल्यार सरकाराचो जागो. ताचे कडेन परवानगी आसतना काही करूंक जायना. आनी थोडे म्हणाले ना आमी आमच्या राया कडेन विचारा, काळजी राय आसा आमचो पळयकारा आमकां दिता म्हणून. ना ते दिता म्हळ्यार जायना, इसारी गे. मागीर गेले, इसारून गेले. 10 जाण मेळून आसा 10 मेस्त म्हणलेले एक आसले आदीं थावन. ते 10 मेस्त मेळ्ळे आनीक पाळेकारा कडसून गेले, काळजी राया कडसून गेले. ताचें नांव आमकां समा आतां गोत्तू जायना, पूण थंय इस्त्रेंत काडलें जाल्यार आमकां बरें करची चरित्र मेळटा. पूण थंय काळजी राया कडेन गेल्ल्या काळजी राय फस्ट घुसपडलो. ताका थंय दिवंक जाता हें पुरा हिंदू जागो हांगाचो. हळे तेणे पळोवंक गेल्यार ते मुस्लिमांचे पळय अशें करतात, तुमकां दिवंक जायना, तुमी आनीक आले गी म्हणा लागले. पूण तांणी कितें केलें, राव खंयच्याकी आमी मैसूर संस्थानाक तिळसून तुमकां एक विशय सांगता म्हणाले. कित्याक म्हणल्यार तांकां लोकांक वो आयिल्ल्या लोकांक आड घालचें आनी तांकांय नाका आसलें. कित्याक म्हणल्यार आमच्या पयलीं आयिल्ले कोंकण्यांचे हांगा आसले. ते म्हणा लागले न्ही ते जाय आमकां म्हणा लागले. कित्याक म्हळ्यार पयलीं आयिल्ले ते कोंकणे हांगा येवन आस्त बदी दराळ खान गेले. कित्याक म्हळ्यार जागो खाली आहलो, पंक्या शिवाय दिल्ले तांकां दिले. पूण तांणी खान गेल्ले त्या बंयचेर गोळोंक लोक जाय आहलो. ते जाल्यार आमकां तांणी गोंयांक कशें सांगून धाडलेलें, येया तुमी हांगा, आमी तुमकां काम दिता, आमी बंय केल्या, तुमी हांगा येया म्हण.
मागीर आमी थंय कन्वर्ट जाल्ले मनीस पुराय आयले येवन आले अशें आमच्या साहेब सलोदराक आतां एक आमी कडेन दवरून आमी सत्त म्हणलेलो एक जागो जायचे आमकां आराधन करूंक जागो जायचे म्हळ्यार आनी त्या जाळा तांणी मैसूर संस्थानाक सांगून धाडलें मैसूर संस्थानाक सांगून धाडटना मैसूर संस्थान असो ते दाळाचो केळादिराय ते दाळाचो केळादिराय सामंत जावन आसलो राय जावन आसले मैसूरचे वडेर आनी वड्या कडेन विचारतना वडेरांक आनीक ब्रिटीश गव्हर्मेंटाक मस्त दोस्त आहली एकामेकाचे मस्त एकामेका समजून घेवन ते एका सावयची भुरगीं म्हणले बरी आहले आनी तितलें म्हणटना तेणें ब्रिटिशां कडेन हें करना विचारतना अयो तुमकां आमकां कांय तोंदरे ना तुमचें राज म्हळें ते जाळा आनी केळदिरायांक कितें केलें जायतो दिया जागो म्हळें आनी ते जाळा केळदिरायान हांगा आमकां दिल्लो कितलो गी एकरो जागो हांगा आमकां दिल्लो तो एक हांगा मात नातुरलो आमच्या सिद्धा कटेन ती आसुल्लो आमच्या येणेंचे बैल पुरा आसुल्ले आनी पळोवंक गेल्यार आमी आनीक मस्त मस्त जागे आमकां इगर्जी तावन आसुल्ले मस्त जागे आमकां दिल्लेले पूण ते जागे आयचे आमचे कडेन नात कित्याक म्हळ्यार इंदिरा गांधीन ते जाळा ते उडोवने भुमी म्हण सांगून हें करतना कितले बळे रैत बळे गळोन आसले ते जागे तांकां गेले पूण आमकां तातूंत कांय हें ना कित्याक म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांवाचो लोकूच तो तांच्यान करून गेला आनी आजी कितें लोक फिरगजीन चलता म्हाका मुख्य म्हज्या गमनाक आयिल्ले 3 वेव्स म्हणटा आमी 3 हंतांचेर आमचे कॅथोलीक क्रिस्तांव हांगासर गोंयांत जावन आयले पयलें जावन आसा इंक्विजिशनाचो वेळ तें जाल्लें 1560 इस्वेंत आनी ताचे उपरांत दुसरें जावन आसा आदिलशाही रायांचें आक्रमण गोंयचेर तांणी त्या आक्रमण करच्या वेळारय साबार जावन येवशेन आयले आनी तिसरें जावन आसा गोंयचेर मराठा राय जावन आसचे संभाजी प्रत्येक जावन ताणें गोंयचेर आक्रमण केल्लें आनी ह्या आक्रमणाच्या वेळारय साबार जाण हांगासर आयले आतां हांगासर सवाल येता की गोंयचे क्रिस्तांव कित्या खातीर आयले पयलें जावन आसा इंक्विजिशन आनीक मराठा संभाजीन हांगासर धाड गेल्ल्या वेळारच्याक एक निकट संबंद आसा म्हणून हांवें सांगीत कित्याक म्हळ्यार इंक्विजिशन 1560 इस्वेंत गोंयांत तांणी कॅथोलीक धर्माचेर थापल्लें आनी असो परिणाम क्रिस्तांव जाल्ल्या साबार लोकांक वयर पडलो आनी ह्या दबावाचेर बिहाक साबार लोक हांगासर आयिल्लो मात्र न्ही तांचे संबंदी कॅथोलीक जाल्ले आनीक थोडे थंय गोंयांत आशिल्ले आनीक असल्या वखदां थंयसर आशिल्ल्या लोकांक आपुट्ट तरान तांणी कॅथोलीक करच्या खातीर भारतीय संस्कृतीच्यो साबार संगती लोकां थावन काडन तांकां नवेस तांणी दिल्ली पाश्चात्य संस्कृती ह्या लोकांचे वयर थापच्या खातीर तांणी केल्लें एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन म्हणजे एक प्रायोगीक एक ठाणें जावन आशिल्लें बार्देजांत 1565 जाल्लें इगर्जेचें स्थापन आनी साबार लोकांक थंयसरच तांणी रावून ही नवें एक तांणी थापल्लें एक योजन लोकांचें तें थंयसर तांची लोकां मुखांतर तांणी जारी काडलें आमी इंग्लिशान एक सांगणी आसा हॅबीट बिकम्स सेकंड नेचर म्हणून ती संवय जातना तें आमचें सैम वस्तू तातूंत आमकां वाडटा अशें आसतना हो लोक साबार लोक थंय आसुल्लो तो हांगासर उपरांतल्या दिसांनी संभाजी धाड घालच्या वेळार तो गोंयांत येवशेन आयलो आनी येवच्या वेळार थंयसर संभाजी येवंक थंय आनी एक कारण कितें म्हळ्यार तुमी जाणात चरित्र वाचली जाल्यार संभाजीन आनीक मराठ्यांनी सुरवेर केल्लें इंडियांत भारतांत आमच्या गेरिल्ला वार म्हणजे कॅमोफ्लेज ताका वार म्हणटा आमी म्हळ्यार लिपोवन रावन लोकांचेर आक्रमण करचें आनीक त्या लोकां तावन कितें आसा तें जावं भांगार जावं शिंगार यार कितें दुडू आसा तो तांणी थंय तावन लुटोवन व्हरचें आनीक तांकां जाय जाल्लें तांच्या गरजांक तांणी तो उपाय करचो साबार लोकांक ह्या वेळार थंयसर आशिल्ल्या सामाजीक अभद्रती म्हणटा आमी आनीक आर्थीक अभद्रती जाल्ल्या वेळार तांणी साबार लोकांन हांगासर ह्या गांवांक येवंक तांणी निश्चय केल्लें जावन आसा आनीक सहज जावन आमी अशें चिंता की आमी एका कोणागेर आमी वेता
वेतना आमी तांकां तिडशिता म्हणजे आमच्या मोगाच्या मनशाकार वेतना आमी तुमकां कितें हाडूंक जाय थंयसर तुमकां कितें वस्तू जाय म्हणून असले वखता असले ते संगत त्या वेळार घडली जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां चरित्रेची सुदारणां करतना आमची इगर्जी 1702 म्हणजे 1702 जाल्ली न्ही, बगार 1672 इस्वीन जाल्ली म्हणल्याक आतां हांगासर साबार दाखले आमकां थंय हांगा मेळटात, पूण ते अधिकृत दृढ करचे खातीर थोड्या दस्तावेजांची गरज आसा आनी ते आमी सोदीत आसा. 1672 जर तर ही गरज स्थापन जाल्या वयतर जाल्यार खंडीत जावन त्या वेळार बंटवाळांत आमच्या आग्रारांत कातोलीक हांगासर आशिल्ले. आनीक ह्या संभाजीन धाड घाल्ली 1683 इस्वेंत आनी 1683 इस्वेंत धाड घालच्या वेळार सहज जावन तो लोक भियान हांगासर येवंक तयार जालो. आनी येतना तुमकां कितें हाडी जाय म्हणटना भोवशा तांकां कोंकणी पुराण क्रिस्तांव पुराण आमी म्हणटा आनीक साहेब सालोदारची इमाज आमी थंय व्हरया म्हणलें एक भोगणां त्या भोवशा कातोलिकां मदें आयली जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार ते आयिल्ली जावन आसा बार्देजांतली ती फिरगज सालोदर देमंडो म्हणजे साहेब सालोदाराची इगर्ज. आनी हांगासर आग्राराची इगर्ज ताचोच वांटो मुखलो वांटो ह्या उपरांतलें आमची फिरगज जावन आसा तांचे थंय वांटे जाल्ल्या म्हणल्या बरीस ते जावन आसा साहेब सालोदर भगवन साहेब सालोदाराची फिरगज आग्रार. थंयसर सालोदर दो मोंडो ह्या इगर्जे लागसार आसा ती मांडवी न्हंय आसा. तशें जाल्ल्यान भोवशे जावन साद्य आसा भारी व्हडली न्हंय ती. थंय सावन ते उदका वाटेन भोवशे जावन पंजीम वचोन थंय सावन दर्या वाटेन मागीर ते ह्या कुशीक आमच्या मंगळूर कुशीक ह्या आमच्या फारंगीपेट बरयान जे ताणें पयलीं स्टार्ट केल्लें म्हणून आसा थंय सावन मुखार येवन ते इसीन न्हंयच्या वाटेर बंटवाळाक येवन भोवशे जावन मागीर हांगासर ताणें इगर्ज स्थापन करूंक साध्य आसा. आनी ती एक इमाज भोवशे जावन ती सांगणी आसा भोवशेन थंय तावन तांणी हाडिल्ली म्हणून येत आसतना ते इमाज हाडून आयिल्ले अशें म्हणलें एक चरित्रय आसा. देखून भोवशे जावन ती इमाजी थंयची इमाज मेन इमाज आल्तारीची आनी हांगासर अशें आमची धाकटी इमाज पळोवंक एक सुलाक दिसता. तशें जाल्ल्यान हांगासर येतना ते क्रिस्तांव पुराण तें जें बरयिल्लें बाप थॉमस स्टिफन्स हाणें 1616 बरयिल्लें आनीक तें थंय सावन उपरांतल्या कितल्यागी आमच्या शतावना मुशेरी तें लोकांच्या तोंडान तावन हर एक पटी तें बायपाट म्हणले बरी तें चरणां थंय लोकांन गावंक आशिल्लीं. आरे माझ्या सायबा सोम्या जेजू आनीक 100 वर्सां मुशेरी तें गावन तें मुंद वरसून हाडिल्लें जावन आसा. आनी असल्या वेळार आमचे सांगात एक क्रिस्तांव पुराणी आमी हाडया साहेब सालोदाराची इमाज हाडया म्हणून ते हांगासर आयिल्ले जावंक पुरो. आनी असल्या वखता हे संभाजीन धाड गेल्ल्याचेर आमकां हांगाच्या लोकांक खंडीत तें बरेंपण जालें. कित्याक म्हळ्यार तुमचो लोक आमचो थंय असल्या संबंदी लोकांचो थंय असले सैरे तांचे रक्त संबंदी असले मनीस हांगासर येवन पावले. उपरांत तांणी ती तांची हांगासर तांची संस्कृती तांणी बांदून हाडली म्हणून सांगीत. बार्देजांतल्या कोंकणी कातोलिकां मदें एक रिवाज आशिल्ली म्हळ्यार तातूंत नांवां दवरची ती एक रिवाज. थंयसर आसच्या कातोलिकां मदें पयिल्लें नांव जावं तें बापायचें या आज्याचें या मावळ्याचें या बापल्याचें या बदोरणीचें आनी दुसरें नांव जावन आशिल्लें एक सांताचें त्या दिसाच्या या उपरांतल्या या कितेंय विंगड असलें नांव दवरची रिवाज थंय आशिल्ली. आनी हांगासर आमच्या आग्रार ह्या पोणेगोलांत हांगासरची मुळावी कुटुंबांची नांवां परिशीलन करतना तीच रिवाज हांगासर मुंदरून आयल्या म्हूण म्हज्या गमनाक आयला. हांगासर आंतोन जॉन आशिल्ल्यांतलो जॉन फ्रांसीस जाला. जॉन फ्रांसीस तावन फ्रांसीस मार्टीन जाला आनी फ्रांसीस मार्टिना तावन मार्टीन फेलिक्स जाला. अशें म्हणटना एका घरांतूच एका कुटुंबांतूच निरंतर असलीं नांवां जर तर हर एका कुटुंबांत हांगासर आयल्यान जाल्यार तें खंडीत जावन तें गोंयांत आयिल्लें एक संप्रदाय हांगासर रुतार जाला म्हूण म्हाका खंडीत सांगूंक संतोश भोगता. धर्म म्हणटना थंय संस्कृती येता. संस्कृती म्हणटना थंयसर एक भास येता आनी भास आमच्या हांगासरची ह्या आग्रार ह्या पोणेगोलांतली ती बार्देजांत आसल्या कातोलीक क्रिस्तांवांक ह्या भाशेक सारकी थाळ पडटा.
थंयसर तांणी उलयल्लें कितें तरी ते उलयता जाल्यार ते हांगासरच्या आमच्या भाशेक भोवसो लागशिल्लो संबंद आसा म्हूण म्हाका भोगता. आनी तांणी उलयल्लें आमकांय अर्थ जाता आनी आमी उलयल्लें तांकांय सारको अर्थ जाता. आनी ही खूब ही भास थंयसर उपयोग जाल्या मात न्हय. आमी गोंयांच्या आनी एका भागांत म्हणजे सालसेटांत गेल्यार थंय वेगळीच कोंकणी भास आसा. ती आमच्या हांगासरच्या आमच्या उलोवपाक ह्या आमच्या भाशेच्या ह्या बोलयेक खंडीत जावन ताळ पडना म्हणून म्हाका भोगता. देखून हो एक आदार खंडीत जावन हांवें संगीत की आमी बार्देसचे आमी गोंयचे आनी थंयसर जावन आमचे पुर्वज हांगासर आयिल्ले म्हणून म्हाका खंडीत म्हाका सांगूंक संतोश भोगता. हांव आदल्या हप्त्यांतच गोंयां पावुल्लो आनी थंयसर हांव आमच्या मालगड्यांची फिरगज साल्वादोर दो मुंदो म्हणून बार्देश तालुकांत साळोय म्हणल्या कडेन थंयसर ती इगर्ज आसा. आनीक थंयसर पळयत आसतना म्हाका मस्त हांगाच्यो वस्तूंचे हांगाचे बरीच थंयसर साबार संगती म्हाका पळोवंक दिसल्यो. प्रत्येक जावन थंयसर तांच्या इगर्जेंत ह्या शिमिस्त्रेंत हांगासर वयर दिव्य आंबरी आसात. तसले दिव्य आंबरीत तसले आक्राती थंयसरी म्हाका त्या इगर्जेंत प्रत्येक जावन थंयचे सिमिस्त्र आसा. थंयचे सिमिस्त्र आनी हांगाचे सिमिस्त्र सादारण भारी एका तरेचेर आसले बरी थंयसर पळोवंक दिसली. प्रत्येक जावन थंयसर म्हाका विशेश त्या इगर्जेन दिसलें कित्याक म्हणून जाल्यार थंयसर आल्तारीचेर साहेब सलोदराची प्रामुख इमाज साहेब सलोदराचे थंयसर आसा. आनी ती इमाज आनी हांगासर एक आमचे कडेन धाकटी इमाज आसा आनी ती आमी फेस्ता परबेक प्रत्येक जावन तारीखेच्या फेस्ताक व्हडल्या फेस्ताक आनी आमी पावटी कोंत हांगासर ती इमाज आमी भायर हाडून आदीं जावन आमी हांगा भायर लोकांनी पळोवच्याक दवरून आसा. आनी थंय म्हाका आनी एक विशेश कितें दिसलें म्हळ्यार तांच्या इगर्जेचें व्हडलें फेस्त तें ऑगस्ट 6 तारखेक करतात. थंय बरोवन घालां तांणी. आनीक तेच विशय आमकां हांगासर आमी ह्या इगर्जेंत आमी तारीखेचें फेस्त म्हणून करता. आमी ताका दुसरें आमच्या मालगड्यांनी दिल्लें ना. आतां ताका स्वर्गारोहण साहेब जेजू स्वर्गारोहण जाल्लें आनी रुपांतर जाल्लें फेस्त म्हणून हांगासर आचार्यान तें नांव सांगता जाल्यार आमकां तें फेस्त तारीखेचें फेस्त म्हणून आदी नांव. देखून ताका कारण बोश्ट जावन थंय त्या दीस तें फेस्त आचार्यान करता तांचें व्हडलें फेस्त जावन ऑगस्टाच्या 6 तारखेर. ह्यो म्हाका मस्त सिमिलॅरिटीज थंयसर पळोवंक मेळ्ळ्यो.